सोमार 26 ऑगस्ट 2024. मुखेल बोल. तुमच्या आपोवण्यांक सोंपता तसली जिवीत जावं. नियाळाक आधार. दोतोनीच्या वर्गांत देव संदेशकार भुरग्यांक अशें शिकयताले. जेजून कितलें बरें केल्लें. ताणें आमचे पासत आपलो जीव दिलो. तर तुमी भुरग्यांनी जेजून केल्लें तशें तुमी करूंक जाय. जावं दुसऱ्यांक आदार दिवन, इगोर्जेंत बरे भाशेन न्हेसून, मिसांत वांटो घेवन, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावून आनी आमी जेजूच्या मोगाची भुरगीं कशीं जिवंक गरजेचें. एका भुरग्यान देव संदेशकाराक विचारलें, टिचर, हें तूं तुज्या जिवितांत पाळटा? तेन्ना असो जबाब दिलो, होय, हांव पाळटा आनी म्हजें जिवीत जेजूच्या मोगाचें करूंक वावुरता. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलू तेसलोनिकारांक चीट बरोवन सांगता, तुमचे खातीर सदां आमी देवाचे उपकार आठयता, कित्याक तुमी सोंसतात त्या दुमाळ्यांक आनी कोश्टां दोगदांक तुमी तीर रावल्या आनी तुमच्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें जिवीत जावं म्हूण आमी मागता. शुभ वर्तमानान जेजू फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक शिडकायतात, कित्याक तांचें जिवीत सारकें नासलें. ते दुसऱ्यांक बरें करूंक लायताले पूण आपूण करिनासले. देवान आमकां दर एकल्याक आपोवणें दिलां आनी त्या आपोवण्या प्रमाणें आमचें जिवीत बरेपणान जिवंक ह्या संवसारांत देवान धाडल्यांत. जावं घरांत, समुदायान, फिरगोजेन आनी समाजांत आमी सगळीं देव संदेशकार. आमचो वावर देवाचें उतर परगटपाचो आनी उतरां प्रमाणें जियेवपाचो. म्हजो थाराव. दुसऱ्यांक बरें जिवीत जिये म्हूण सांगूंक न्हय, पूण हांव एक बरें जिवीत जिवंक वावुरतलीं.